बुधवारा महापौर पदाचेर विठ्ठल चोपडेकर आणि उपमहापौर पदाचेर अस्मिता केरकर हांची बिनविरोध निवड जाली। पणजे महापालिकेची सुत्रां परत एक फावट बाबूश पॅनलाच्या हातात आयली। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स। Good morning. Today here we have assembled in the town hall of Manchester to elect new mayor and deputy mayor and the members of standing committee as well as the special consultative committees. This is the first meeting of the year. Notice for this meeting was sent a week ago, and today was the date and time fixed for the election of mayor and deputy mayor. To start with, let me welcome ex-MLA Kalilov Srinivasarao sir and our friends from media and all other publics who are sir, ex-MLA Siddharth Kulekar sir and our friends from media. To begin this proceeding, let me tell you that for election of mayor, the deadline for submission of nomination was 4 o'clock yesterday, and we received 3 nominations for the post of mayor, and all 3 nominations are for Sri Vittal, and yes, and 3 nominations were received for the post of deputy mayor, Madam Asmita. So as per rules, to begin this meeting, I, being Commissioner of CCP, declare Sri Vittal Choprekar as ब्रिजाचे काम चालू आसा आनी थंय सगळे ते ड्रेन्स चॉक जाल्ले आसा ते सगळे आमकां क्लियर करचे पडटले। आनी दुसरे इवन डेव्हलपमेंट पणजे सिटीचे आसा तितूनय आमी चड भर घालता। तशेंच जे कचरो आसा तितूनय आमी लक्ष घालता। सर, तुम्ही फर्स्ट टाइम इलेक्ट जावन फर्स्ट टाइम मेयर जाला, तुमचे कितें फर्स्ट टाइम मेयर जाले तुम्ही? फर्स्ट टाइम मेयर जाले आमकां खूब हितून खुशी आनंद व्यक्त जाला। हे आमचे सगळ्यांक आमचो पॅनल लिडर बाबूश मनसरात हेजो आमकां खूब सपोर्ट आसा। आनी तशेंच आमची जी आतां डेव्हलपमेंट कामां हांवें जी आतां सांगलेली आसा ते आमचो सुरेंद्र फुर्तादो एक्स मेयर ताजे कडल्यान गायडन्स घेतलो आनी म्हाका खूब हें आसा की तो आमकां हितून हेल्प करतलो। तशेंच आमचे एक्स MLA पणजे MLA सिद्धार्थ कुंकळकर हाचेय आमी गायडन्स घेतले। हाचेय आमी कितें कामां करता तेन्ना ताजे कडल्यान ओपिनियन घेतले। हँड घालून सगळे पणजेकारांची बरी कामां करता। तुमकां बिनविरोध निवडून दिला, हेज्या वेल्यान तुमकां पोजिशनांनी सपोर्ट केला। हय, तुमकां कितें दिसता? आमकां दिसता की आमी बिनविरोध आमी निवडून आयल्या, सो सगळे जाण आमी एक युनायटेड आसतले आणि आसा। As of now, monsoon is approaching, so we concentrate only on the monsoon because you have seen how city gets drained, the drains and all get choked up. So we'll do focus on that as of now. कामां सुरू जाला काय कामां सुरू जावपाची ना, सुरू जाली? सो वाटे डेडलायन कितें दवरला? कित्याक नाजाल्यार पावस चालू आसतना कामां सुरूच आसता। ती करचीच पडटा न्ही, कित्याक ती बॉटल्स बीन पडटा, चोकअप जाता ते ट्रेन, त्या खातीर कितें प्लॅनिंग विनिंग केला की बिफोर द मान्सून ऑल द वर्क्स विल बी कंप्लिटेड? Some wards are almost completed. ऑलमोस्ट कंप्लिटेड? Some wards. कितले 10 वॉर्ड जाला? कितले वर्स ऑलमोस्ट कंप्लिटेड ऑल द? ना, some wards. थोडे wards जाल्या. लास्ट वेळ